अत्यंत भीषण शोकांतिका। एक 4 वर्सांचो ल्हान भुरगो, दुसरो 10 वर्सांचो भुरगो। हो भुरगो फक्त 10 वर्सांचो। हो भुरगो खंय तरी ह्या सुटयां खातीर मावशेगेर हांगा नीव वाडे हांगा आयिल्लो। धुप्यामळ ह्या वाड्याचें धुप्यामळ नीव वाडो हें नांव ह्या वाड्याचें। त्या आपल्या सोयऱ्यांगेर म्हणजे मावशेगेर आयिल्लो भुरगो। हांगा तेंको नासल्या वजऱ्यांक म्हणजे तळपण ह्या न्हंय ही न्हंय तळपणाक वचून मेळटा। ह्या न्हंयचेर दनपारच्या 12:30 वरांचेर हे दोग जाण भुरगे न्हांवपा खातीर आयले। दुर्दैवान काल 2 दिसां पयलीं ह्या हेजेर जो बंदारो आसा त्या बंदाराचेर प्लेटी थळाव्या लोकांनी काडल्यो आनी ताका लागून अकस्मात उदक चड जालें आनी आमी पळयता हांगा सगळ्याक कोण आसा कोण म्हणजे भरपूर फोंड आसा। हातून जर भितर गेलो जाल्यार तूं झुपकन धपरभर तो 3.5 मीटर 4 मीटर भितर वयता अशी प्रकारची कोण हांगा आसा। आनी हे तर सामके ल्हान भुरगे। हे भुरगे भितर वचना फुडें दोग जाण गेले। हे वयर येयले ना हें पळोवन तिसरो भुरगो जो आसलो तो घरा कडेन धांवत गेलो आनी त्या भुरग्यान वचून लोकांक सांगलें की आमचे बरोबर गेले ते भाव आमगे बुडले म्हूण। अत्यंत शोकांतिका। खंय तरी मनाक सारकी म्हणजे जो ल्हान भुरगो केजी शिकणारो भुरगो जो पळयना फुडें कोणाच्याय दोळ्यांक दुख येता असो भुरगो ह्या न्हंयक ह्या न्हंयक ह्या फोंडान 12:30 वरांचेर जेवपाच्या पयलीं ह्या भुरग्यांचो मरण येता बुडून ते मरता हेंच पळोवन आमकां खंय तरी मनाक काळजाक भंय दिसता। सांगपा म्हणजे ह्या भागार ह्या भागार हाजे पयलीं खूब लोक मेल्या। मरपाची साखळी ह्या 2-3 वर्सांनी कंटिन्यू आसता। पालकांनी आनी लोकांनीच सादूर जावचें। ज्या जाग्यार परत त्या कोणीन लोक मरतात थंय आपल्या भुरग्यांक किंवा पिकनीक करची न्हू। आज आमी पळोवपा जाता हो ल्हान भुरगो 11 वर्सांचो भुरगो आपल्या मावशेगेर आयिल्लो सोयऱ्यांगेर आयिल्लो। आज ती मावशी किंवा तो मावसो खंयची तोंडान सांगतलो तुजो भुरगो आज आमच्यान ना म्हण। अत्यंत शोकाकूल परिस्थिती जाल्ली आसा। आतां तांची डेड बॉडी हांगासरल्या एका मनशान पळयना फुडें काडून ती काडल्यो। नंतर फायर ब्रिगेड येयली ते नंतर हॉस्पिटलाची एम्ब्युलन्स आयली आनी काडून दवरल्यो डेड बॉडी हॉस्पिटलान व्हेल्यो। आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिटलान व्हेल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारपंत।